नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उदका पंचान जावपी देशांतलो पयलो मेट्रो मार्ग प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलो लोकार्पीत. अस्तंत बंगालान 15,400 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पाचे बसयले बुनियादी फातर आनी केले उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोलकात्यांतल्या आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान देशभरांतल्या नारी शक्ती वंदना कार्यावळीक केले संबोधन. गोंयांत लेगीत सांखळेन जाल्यो कार्यावळी. सरकारी कर्मचारी भरती आयोगाची परीक्षा पुरायपणान कोंकणी भाशेंतल्यान करपाचो सरकाराचो यत्न. राज्य भाषा पुरस्कार वितरावण कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती. राज्यांतले वाडटे रस्तो अपघात मतीन घेवन भाड्याच्या टॅक्सीक सीप मीटर लावप गरजेचे. कळंगुटे आयोजित केल्ल्या पंचायत चलो कार्यावळीक येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी उक्तायले मत. नवी दिल्लीन विज्ञान भवनान आयोजित कार्यावळीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी संगीत नाटक पुरस्काराचे जाले वितरावण. गोंयचे विनायक खेडेकर आनी कांता गावडे हांकां राष्ट्रपतींनी केले सन्मानीत. आता खबरो विस्तारान. उदका पोंच्यान जावपी देशांतलो पयलो मेट्रो मार्ग प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पांचवो बावटो दाखोवन आयज कोलकात्यान लोकार्पीत केलो. प्रधानमंत्र्यांनी त्या उपरांत विद्यार्थ्यां वांगडा मेट्रो प्रवासाचो आनंद घेतलो. गंगा न्हंयच्या पात्रांतल्यान वचपी ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रकल्पांतलो हो पयलो प्रकल्प जावन आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या कार्यावळींत 15,400 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आनी बुनियादी फातर बसयले. उपरांत तांणी आयोजीत भौशीक सभेक मार्गदर्शन केले. अस्तंत बंगालाच्या भोंवडेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी महाराष्ट्रांतल्या पुणे मेट्रोच्या नव्या मार्गाचो बुनियादी फातर बसयलो. आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ जाली. पिंपरी चिंचवड महापालिका ते निगडी तशेंच ह्या मार्गाचो बुनियादी फातर आनी रुबी हॉल क्लिनीक ते रामवाडी मजगतीच्या मेट्रोक तांणी पांचवो बावटो दाखोवन प्रकल्पाचे उक्तावण केले. ह्या कार्यावळी खातीर मुंबयत सह्याद्री अतिथी घरांत मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी उपमुखेलमंत्री अजित पवार हे वांटेकार जाल्ले. या मेट्रो प्रकल्पाविशीं महामेट्रो पुणेचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डेकर हांणी माहिती दिली. याच्यामध्ये 4 स्टेशन्स आहेत. बन गार्डन, येरवडा, कल्याणीनगर आणि रामवाडी. सध्या आपण 3 स्टेशन्स कार्यान्वित केलेली आहेत. एकंदर कोथरूडपासून रामवाडीपर्यंतचा हा प्रवास आता सुमारे 35 मिनिटांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून या प्रवासासाठी 30 रुपये इतका तिकिटाचा दर आकारण्यात येणार आहे. नगर रोड, खराडी, वडगाव शेरी या सगळ्या परिसरांसाठी कॉलेजला येणाऱ्या जाणाऱ्या मुलांसाठी, महिलांसाठी, सगळ्यांसाठी खूप सोयीस्कर झालंय. याचा परिणाम ट्रॅफिक वरती होईल आणि विद्यार्थ्यांची सगळ्या सोय होईल, ज्येष्ठ नागरिकांची सोय होईल. सुखरूप आणि सुखद प्रवास हाच पुणेकरांसाठी महत्त्वाचा आहे. नव्यान चालीक लायिल्ल्या मेट्रो गाडयेंतल्यान प्रवास करपी कांय प्रवाशांनी ह्या नव्या सेवे खातीर आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. कोलकात्याच्या भोंवडेर आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नारी शक्ती वंदना ह्या कार्यावळींत देशभरांतल्या बायलां वांगडा आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान संवाद साधलो. देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी हे खातीर खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हमने जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए नारी हित के लिए योजनाएं बनाई हैं, अभियान चलाए हैं. हमने गांव, गरीब परिवार की बहन बेटियों को पहली बार सस्ते सैनिटरी पैड देने की योजना बनाई. पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु को मृत्यु ये बहुत बड़ी चिंता थी. बीजेपी ने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई. हमने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला लिया. पहले टॉयलेट के अभाव में आप बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था. भाजपा सरकार ने घर हो या स्कूल हर जगह बेटियों के लिए टॉयलेट्स का निर्माण किया. देशभर आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान आयोजित केल्ल्या नारी शक्ती वंदना ही कार्यावळ गोंयांत लेगीत सांखळी आयोजित केल्ली. राज्यभरांतल्या बायलांनी व्हडा संख्येन तातूंत वांटो घेतलो.
मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भौशीक वावुरपी सुलक्षणा सावंत, साखळेच्यो नगराध्यक्ष रश्मी देसाय आणि हेर पदाधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. बायलांचे हक्क आणि अधिकार दिवपा खातीर नरेंद्र मोदी सरकारान मोलादीक काम केलां अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. टेलरिंग करपाचें काम किंवा ब्युटिशियन करपाचें काम भितरले चडशीं कामां जर कोण करता आसत जाल्यार आमच्यो महिला भगिनी करता. ती जात न्ही, इट इज अ ट्रेड, म्हणजे तो वेवसाय. म्हणजे स्पश्ट म्हणणें आसा. आनी पयलेच फावटी ह्या वेवसायाक कोणीच केन्ना पळोवंक नाशिल्लें, कोणी केन्ना फुलकाराकूय विचारूंक नाशिल्लें, कुंभार काम करता तेकाय विचारूंक नाशिल्लें. पयले फावटी जर ताची नोंद करपाचें काम जर कोणी केलें आनी ताका आयडेंटिफिकेशन करपाचें काम केलें आसत जाल्यार तें मोदी सरकारान केलें, हें म्हत्वाचें आसा. आनी राजकीय मळाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पंचायतीत रिजर्वेशन दिवपाचें काम केलें. जिल्हा पंचायतीत रिजर्वेशन 33% दिवपाचें काम कोणी जर केलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. आज 33% महिला भगिनी आमच्यो वयर बसल्या, ह्यो वगीच बसूंक ना. ताका 33% जेन्ना रिजर्वेशन दिल्या तेन्ना सरपंच, पंच आनी कावन्सिलर जर जाता आसत जाल्यार त्यो महिला भगिनी ताच्या खातीर जावपाक शकता. पणजे भाजपा महिला मंडळान संवसारीक बायलां दिसाच्या निमतान पणजे कम्युनिटी सेंटरान नारी शक्ती वंदना कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. राज्याचे येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांच्या हस्तुकीं पणजेंतल्या 30 कर्तबगार बायलांचो भोवमान जालो. ह्या कार्यावळीक महापौर रोहित मोन्सेरात, उपमहापौर संजीव नायक, नगरसेवक आनी भाजपा महिला मंडळाच्यो पदाधिकारी हजर आशिल्ले. सुरवेक पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जालें. त्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत मंगलांतल्या आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान केल्ल्या नारी शक्ती वंदना कार्यावळीचो उपस्थितांनी लाभ घेतलो. मंत्री मोन्सेरात हांणी ह्या वेळार आपल्यो भावना उक्तायल्यो. A woman has the power to change, transform and perform. By investing in women, we can ignite change and hasten the shift towards a healthier, safer and more equitable world for everyone. The campaign on Women's Day also advocates for diversity in leadership and decision-making roles and encourages education and awareness initiatives to empower women to march forward in all walks of life. Our Honorable Prime Minister Mr. Modi noted that elected women representatives have been key agents of economic, environmental and social change and informed that 46% of elected representatives in rural local bodies in India are women, numbering 1.4 million. अस्तंत बंगालाची भोंवडी आटोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दनपारां बिहारांत पावले. बिहारांत बेटिया हांगा आयोजीत भौशीक सभेक तांणी वांटो घेवन लोकांक संबोधीत केलें. फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या येवजण्यांचो लाभ तळागाळांतल्या लोकांक जाला अशें सांगून आपल्या कारकिर्दीचो नियाळ घेतलो. इसका सबसे अधिक लाभ उन नौजवानों को होगा जो अभी रोजगार करना चाहते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं. आज गंगा जी पर 6 लेन के 6 लेन के केबल आधारित ब्रिज का शिलान्यास हुआ है. बिहार में 22,000 करोड़ रुपए से 1 दर्जन से अधिक पुल पर काम चल रहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास चाहिए, सबकी प्रेरणा चाहिए, सबकी सीख चाहिए. आता घेऊया एक लहानसो विसव. की हूँ कोई बच्ची नहीं हूँ पर कच्ची नहीं. मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही. भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही. बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. जो चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम. आज
चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं, उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसावपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। कोंकणी ही पोट भरपाची भास करपाचो सरकाराचो यत्न आसा। सरकारी कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेतले वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोंकणी भाशेन विचारतात। ह्या मुखार आयोगाच्या परीक्षेचो पुराय पेपर कोंकणी भाशेंतल्यान दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। राज्य भाषा संचालनालयाच्या वतीन मंगळारा पुरस्कार वितरणाची कार्यावळ जाली, तातूंत मुखेलमंत्री उलयताले। गोंयकार भुरगे सरकारी जॉबांनी कशे येतले जाल्यार स्टाफ सिलेक्शनचो प्रोसेस सुरवात केला। तो स्पेशली तांकां ती इन फ्युचर आत्तां आमी फक्त MCQ सुरवात केल्या। इन लॉंग रन जाल्यार कोण आनीकूय प्रमोट जावपा खातीर बरोवपाकूय कोंकणी वेवस्थीत दिवपा। आतां फक्त ऑब्जेक्टिव्स आशिल्ले, म्हणजे आमी जाका म्हणटा इन लॉंग रन ते बरोवपाचे जर आसत जाल्यार ती बरोवचे पाकूय शिकचे पडटले। त्या खातीर म्हणजे फक्त 17 भुरगे जर सोडले जाल्यार 900 पैकी 900 भुरगे हे त्या पेपरात पास जाले। बट आनी एक बरी गजाल आसा की 100% मार्क जाका पडटा ऑटोमॅटिकली ही इज गेटिंग द प्लस पॉयंट। कारण 4 पेपर जर असले जाल्यार कोंकणी 10 पैकी 10 पडपी भुरग्याक ऑटोमॅटिकली जर बाकीच्या सब्जेक्टान जर एक 5 मार्क कमी पडले आसत जाल्यार हे 10 पडल्या कारणान तो भुरगो फुडें वता। म्हणून कोंकणी लँग्वेजीचेर जोर दिता आसतना आमी स्टाफ सिलेक्शनान तेंय प्रमोट करपाक सुरवात केला। म्हणजे ज्या अर्थी भुरगे म्हाका दिसता कोंकणी शिकपाक, वाचपाक, बरोवपाक सुरवात करतले ही एक बरी गजाल आसा आनी निश्चितच सगळ्यांनी ती करची। 2019-20 वर्साचो रवींद्र केळकार कोंकणी पुरस्कार पुंडलीक नाईक हांकां, बाद सातोस्कर मराठी पुरस्कार उल्हास प्रभुदेसाय हांकां, दुर्गाराम उपाध्याय संस्कृत पुरस्कार लक्ष्मण पित्रे हांकां फावो जाला। 2020-21 वर्साचो रवींद्र केळकार पुरस्कार मीना काकोडकर, बादो सातोस्कर मराठी पुरस्कार सोमनाथ कोमरपंत आणि दुर्गाराम उपाध्याय संस्कृत पुरस्कार मनोहर आमशेकर हांकां फावो जाला। 2021-22 वर्सा खातीर केळकार पुरस्कार अशोक भोसले, बाद सातोस्कर मराठी पुरस्कार गुरुदास सावळ हांकां फावो जाला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला देशान सर्वांगीण उदरगत केल्या. भारताची अर्थव्यवस्था संवसारांत तिसऱ्या सुवातार व्हरपाचें सपन प्रधानमंत्री पळयतात ताका सगळ्यांनी तेंको दिवंक जाय अशें मत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलां. म्हापशान आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, उपसभापती जोशुआ डिसूजा, आदले आमदार ग्लेन टिकलो, आमदार मायकल लोबो आणि नगराध्यक्ष डॉ बिचोलकार आणि हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. आमची अर्थव्यवस्था खंय तरी फ्रिजायल अर्थव्यवस्थेत 10व्या नंबराचेर आशिल्ली ती आज विकसीत राष्ट्राच्या हातून 5व्या नंबराचेर आमी पावल्या. ही सुद्दां मोठी एक बाब आसा आणि येणाऱ्या काही वर्ष दीड वर्षां आमी ह्या जगाच्या तिसऱ्या महाशक्तीच्या रुपान अवतरतले आणि 2047 जे ते टार्गेट आसा ते 2047 आसा. हे सगळे जे निकश विकसीत राष्ट्राचे निकश पूर्ण करून आमकां एक नंबरचें राष्ट्र जावपाचें कितें आसा हें कोण करूं शकता. हे सगळे तुमचे आमचे सगळ्यांची सामान्य मनशाची साथ जर मेळ्ळी जाल्यार निश्चितपणे 100% ते जावंक शकता. की हांव पार्टी कडेन विनंती करतलो की अशें जर कोणाकय दिसता कारण सगळ्यो गोश्टी वयाचेर आसता अशें ना परंतु तेंय आसता पूण तेजे बरोबर आसा. हांव फाल्यां पार्टीच्या आमच्या अध्यक्षांक सगळें सांगतलो की येणाऱ्या 2019च्या निवडणुकीत तुमी दुसरो कॅन्डिडेट तयार करा हें अजून हांव जाहीर करता. राज्य सरकाराच्या पंचायत चलो ही कार्यावळ काल कळंगुटे आयोजित केली. येरादारी मंत्री मोवेन गुदिनो हांणी ह्या कार्यावळीक लोकांचे प्रश्न आणि समस्या जाणून घेतल्यो. ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो, पंचक्रोशीतल्या पंचायतीचे सरपंच, सरकारी अधिकारी व्हडा प्रमाणात हजर आशिल्ले. राज्यांतले वाडटे अपघात मतीन घेवन भाड्याच्या टॅक्सींक स्पीड गव्हर्नन्स लावप गरजेचें आसतलें अशें ह्या वेळार मंत्री गुदिनो हांणी स्पश्ट केलें. गव्हर्नर बसोवपाचें म्हणजे गाडी स्पीड कंट्रोल करपाक स्पीड गव्हर्नर ते आमी मातशें टायम दिवचो म्हूण हांव ताका एकूच सांगपाक सोदतां स्ट्रेट अवे. स्पीड गव्हर्नराचो प्रश्न कितें आयलो, कितले लोक मेले. आमी कोण गाडी सुशेगाद रेंट केअर घेतले आनी जे कोण रेंट कार दिता ते चेक करनासतना बाबा SOP कितें मातशें ते गाडी चलोवपा लावपा जाय. लायसन्स आसलें म्हूण जायना, हरें तेका गाडी चलोवपा जाता. म्हाका एकू कडेन दाखोवया रेंट कार ही काळजी घेता जाल्यार कोण चलया आनी दाखय म्हूण सांगता. लायसन्स दाखयली हो कितें डॉक्युमेंट दवरलो दिली गाडी आनी मागीर बोल्लोच ती गाडी चलयता आनी व्हरोन हुंय मारता. आनी सरकारान कांयच एक्शन घेवपा न्हू. रिएक्शन कितें पब्लीक आख्खे गोंयान रेंट केअर बंद कर म्हूण, पण आमी बंद करूं ना. आमी फक्त सांगला स्पीड गव्हर्नर बसय. स्पीड गव्हर्नर सगळे कोणें बसोवना आनी जे बसोवपाक कायदो पिळणी बसोवपाक जाय आसले दे पुट इट आउट ऑफ ऑर्डर. तेणी काडून उडयले, मोडले मुद्दम कित्याक नो स्पीड गव्हर्नर म्हणून एक्सिडेंट जाता. रायबंदर हांची स्मार्ट सिटीची कामां करपाची आशिल्ल्यान पोरणे गोंय सर्कल ते पणजी दिवजा सर्कल ह्या मजगतीचो रस्तो 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या काळात बंद आसतलो. हो रस्तो बंद आसतना येरादारी कदंब बायपास रस्त्यावेल्यान वळयतले अशें स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीन कळीत केला. मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजय रॉड्रिगेज हांच्या यजमानके खाला मंगळारा स्मार्ट सिटीची बसका जाली. तातूंत हो निर्णय जाला. 12 मार्च 30 एप्रिल ह्या काळात विठ्ठल मंदिर ते अमूल शॉप फोंडवे रोड, 12 मार्च ते 15 एप्रिल ह्या काळात फोंडवे ते अजोडा चर्च, 12 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या काळात अजोडा चर्च ते पाटो सर्कल आणि 6 मार्च ते 30 एप्रिल पाटो सर्कल ते चिंबल जंक्शन हो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो. आगामी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर नवमतदारांक मतदाना विशीं जागृताय करपा हेतान खांडोळा सरकारी महाविद्यालयान रांगोळी प्रदर्शनाचें आयोजन केलें. महाविद्यालयातल्या 18 विद्यार्थ्यांनी तातूंत वांटो घेतलो. योग्य मतदान श्रेष्ठ मतदान ह्या विशयाचेर विद्यार्थ्यांनी रांगोळी काडल्यो. ह्या कार्यावळीचें आयोजन प्राध्यापक सपना पिळपकर हांणी केलें. तांणी ह्या विशींची म्हायती दिली. आज हमने रंगोली कंपटीशन को आयोजित किया है जहां पर इसका थीम है चुनाव का पर्व देश का गर्व और इस पर लगभग 12 लोगों ने सहभाग लिया है. 6 टीम्स हैं और बहुत ही उत्साह से वो रंगोली डाल रहे हैं. इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं. एक तो यह कि
सेंट्रल यूजीसी से हमें बताया गया था कि चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए बच्चों को अवेयर करने के लिए कहीं कॉम्पिटिशन्स और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, और उसी के तहत ये एक हमारा प्रयास है। इसी के साथ साथ इनमें कला के प्रति रुचि पैदा हो, जो उनमें सुप्त गुण होते हैं वह जागृत हो जाए, उनका उपयोग हो जाए, इसकी वजह से इसका आयोजन किया गया है। और सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से इसमें सहभाग लिया है, बड़े उत्साह से वो रंगोली डाल रहे हैं। धन्यवाद। महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमाविषयी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. Excited, looking forward for the elections, and I'm really waiting to cast my vote. All these years there are many changes that I wanted to happen around me, in my country, in my state, in my own locality. So finally the time has arrived and I will be casting my vote this year. So probably I'm expecting some changes that I want. I'm expecting like the party that I'll be voting for, I'm expecting some changes from them. Hopefully like an individual, they say one vote it matters, and it truly matters. Each vote matters. If you want to see change in your locality, in your country, in your state, then definitely you should move out and you should cast your vote. हांव फर्स्ट टायम वोट करता, सो म्हाजो फर्स्ट एक्सपिरियन्स, आनी म्हाका दिसता सगळे जे युथ्स आसा तांच्यांनी वोट करचो, आमचो देश घडोवपाक तांचोय हातभार लागचो, आनी सगळ्यांची गरज आसा आमच्या देशाक उदरगत जावपाक, अशें म्हाका दिसता. आतां खूब जाणां आसा जी पयली टायम वोट करपाक वयता, तुमचे वोट खूब वॅल्युएबल आसा टू द कंट्री खूब वॅल्युएबल आसा, आनी आमच्या इंडियाचो डेवलपमेंटा खातीर सुद्दां तुमचो वोट खूब म्हायती आसा, आनी एक वोट खूब डिफरन्स हाडूंक शकतात. 6 ते 9 मार्च मजगती पणजेंतल्या कांपार इंडोर स्टेडियमांत एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या वतीन अखिल भारतीय पांवड्यावेली बॅडमिंटन सर्त आयोजीत केल्या, अशी माहिती गोंय विमानतळाचे संचालक धनंजय रावत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या सर्ती खातीर 11 पंगड आनी 125 खेळगडे वांटो घेतले, अशी माहिती धनंजय रावत हांणी दिली. Eleven teams are participating in this tournament. They are Airports Authority of India, LIC, ESIC, NIC, CWC, DHL, NLC, FCI, RBI, MDL and BSL. In total 125 players, both male and female, are likely to take part in the tournament. In this tournament, the team events and individual events will be there. And this tournament timings will be from team event from 10 AM to 3:30 PM, and individual event will be from 10 AM to 6 PM. आता घेऊया एक लहानसं विसव. लालन की जात जमशदे. Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई. मगोरीच्या पिल्यांता का खायलो माया 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 क्या बात. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. नवी दिल्लीन विज्ञान भवनात संगीत नाटक पुरस्कार वितरणाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संगीत नाटक मळाचेर मोलादीक काम करपी पुरस्कार प्राप्त मानेस्तांक ह्या कार्यावळीन इनामां भेटयलीं. गोंयचे विनायक खेडेकर हांकां रत्न सन्मान पुरस्कार दिवन सन्मानीत केले. तशेंच कांता काशीनाथ गावडे हांकां लोककले खातीर पुरस्कार भेटोवन तांचो सन्मान केलो.
भारतीय संस्कृतीन कलाकार आणि कलावंत हांचे मोलादीक योगदान आसा अशें मत पुरस्कार वितरावण केल्या उपरांत राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत उक्तायलें. अपनी कला के माध्यम से रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देते रहे हैं. वे अपने कला से समाज को जगाते रहे हैं. हमारी कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का सर्वोत्तम उदाहरण है. इसीलिए भारतीय कलाएं हमारी विदेश नीति का भी अभिन्न अंग है. देवी और स्वजन, आज के परिवेश में तनाव और अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ रही है. इसके अनेक कारण हैं. हम आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिक सुख पर अधिक ध्यान दे रहे हैं. भौतिक सुख एवं धन के पीछे भागने से जीवन एकांगी हो जाता है. कला से जुड़ाव हमें सृजनशील बनाता है. कला सत्य की खोज का मार्ग प्रदान करता है. विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी भारत आनी दक्षिण कोरिया मजगतीं वेगवेगळ्या मळावेल्या व्यापार घटमूट करपाचेर भर दिला. दक्षिण कोरियांतल्या सेऊल हांगा आयोजीत केल्ल्या नॅशनल डिप्लोमॅटीक अकादमीन आयोजीत एका कार्यावळींत डॉक्टर जयशंकर हांणी दोनूय देशां मदीं राजकीय आनी व्यापारी तशेंच तंत्रगिन्यानाच्या देवाण घेवाणाचेर भर दिल्या. नव्या तंत्रगिन्यानाचेर आधारीत संदीचो उपेग घेवन भारत आनी दक्षिण कोरिया हांचे मदीं संबंद अदीक बळिश्ट जावचो असो हावेस तांणी उक्तायलो. एडमिरल आर हरिकुमार हांच्या उपस्थितीत लक्षद्वीपच्या मिनिकॉय जुव्याचेर आयज नौदळाच्या INS जटायू हो नवीन नौदळ तळ तैनात केला. लक्षद्वीपान सामरीक म्हत्व आशिल्ल्या सुरक्षा संबंधी साधन सुविधा वाडोवपाच्या नौदळाच्या संकल्पनेतलो हो म्हत्वपूर्ण पावंडो आसा. ह्या जटायू नौदळ तळाक लागून अरबी दर्यांतली चाचेगिरी थांबोवप नेट मेळटलो अशें नौदळ सुत्रांनी म्हळां. फ्रेंच उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीन आयज दादल्यांच्या एकोडी सामन्यान HS प्रणॉय आनी किदंबी श्रीकांत हांच्या मदीं सामने जातले. जाल्यार बायलांच्या एकोडी खेळान PV सिंधू सलामीचो खेळ खेळटली. मजगतीं काल जाल्ल्या सामन्यान संवसारीक वळेरेंत पयल्या सुवातेचेर आशिल्ल्या भारताच्या सात्विक साईराज आनी चिराग शेट्टी ह्या जोडयेन निमण्या 16व्या फेरयेंत प्रवेश केला. ह्या जोडयेन मलेशियाच्या प्रतिस्पर्धीच्या आड 21-13 आनी 24-22 अशें जैत मेळयलें. बायलांच्या दोट्टी गटान ट्रिजा जॉली हांणी गायत्री गोपीचंद हांणी अश्विनी पोन्नप्पा आनी तनिषा केस्ट्रो हांकां हारोवन दुसऱ्या फेरयेंत प्रवेश केलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. उदका पोंछान जावपी देशांतलो पयलो मेट्रो मार्ग प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलो लोकार्पीत. अस्तंत बंगालान 15,400 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पाचे बसयले बुनयादी फातर आनी केले उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोलकात्यांतल्या आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान देशभरांतल्या नारी शक्ती वंदना कार्यावळीक केले संबोधन. गोंयांत लेगीत सांखळेन जाल्यो कार्यावळी. सरकारी कर्मचारी भरती आयोगाची परीक्षा पुरायपणान कोंकणी भाशेंतल्यान करपाचो सरकाराचो यत्न. राज्य भाषा पुरस्कार वितरावण कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती. राज्यांतले वाडटे रस्तो अपघात मतीन घेवन भाड्याच्या टॅक्सीक सीप मीटर लावप गरजेचें. कळंगुटे आयोजीत केल्ल्या पंचायत चलो कार्यावळींत येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी उक्तायलें मत. नवी दिल्लीन विज्ञान भवनात आयोजित कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं संगीत नाटक पुरस्काराचें जालें वितरावण. गोंयचे विनायक खेडेकार आनी कांता गावडे हांकां राष्ट्रपतींनी केले सन्मान. पणजी दूरदर्शन खबरो आतां तुमी सामाजीक संगीत थळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.